आमी गीत घेवया A35 पेज नंबर 19 तुझे सोरशे आयल्या दोनया. तुझे सोरशे आमचे पाटी भाव बसलात थंय भयण आसा फुडें येयात. पाटी आसले भाव भयण फुडें येयात तुमी. देव बरें करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूची शांती आनी कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी ह्या वर्सा काजार जाल्ल्या पासत आनी काजार जावंक सोदतात ह्या वर्सा तांचे पासत मागुया. मरासर ती एकामेकाचो मोग करून एकामेकाक विस्वाशी रावूं एकवटान जिवूं अशें तांचे पासत आमी मागणें करुया. आनी आमचे पासत आमी मागणें करुया. आमच्या बेसांत आमी निमाणी घडी मेरेन थीर रावूंक देवाचो आदार आमकां जाय. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान थावन दूख धरतल्यांक बक्षाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळकरूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तूं अगणीत मोवाळेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मालकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा तुमची उतरां म्हाका कोटीन लागतात. तुमी विचारतात तुजेर आड आमी कितें म्हणलां. तुमी म्हणटात सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून वो दोलबारांच्या सर्वेस्परा मुखार दुखेस भोवून आमकां कितें मेळटा. गोरविश्ट मनशांक सुदैव म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट करून तीं सूख भोगतात. देवाचे सोंसणीकायेची परिक्षा करून तीं कास्तींतलीं सुट्टात. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात तीं एकामेकाक अशें सांगतालीं. पूण सर्वेस्परान चीत दिवन
तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात आनी ताच्या नांवा खाल आसरो घेतात. तांची नांवां घालून तांच्या दोळ्या मुखार एक उगडासाचें पुस्तक बरयलें. हांव तयार कोत्तां त्या दिसा दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा. खेरीतपणी ती म्हजें दायज जातली. जसो एक मनीस आपलें उतर आयकतल्या पुताक बक्षिता, तशें हांव तुमकां बक्षितलो. तेन्ना प्रमाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा कोत्तल्या आनी ताची सेवा करिनासलोल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान गमून येतलें. जळत्या आकट्या परी तो दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविश्ट मनशां आनी खोटेपण कोत्तात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं. तांचें मूळ आनी ताल धरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती कोत्तल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजोलतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचें बोडकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. व्हांवत्या वाल्याचे देगेक लायल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाळकान उबून वेता तसले पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, जाय, जाय. तुज्या पातकांची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जाय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मद्यानीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या.
म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे करंदेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासली मागीत जाल्यार तो ताका मासलेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत असो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वा तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणात जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप मालकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. मालकी प्रवादी जेजू जल्मोचे सुमार 450 वर्सां आदीं इस्रायल परजेची सेवा करतालो. त्या वेळार नव्यान मंदीर बांदून जाल्लें, कांय वर्सां सगळें बरें चल्लें. मागीर परत्यान इस्रायल परजा देवा थावन पयस गेली आनी ती म्हणूंक लागली, आतां सर्वेस्पराची पुजा करून कितें फायदो, तो आमचें मागणें आयकना. वायट मनीस आसात तांचें ह्या संवसारांत बरें जाता, तांकां सूख मेळटा आनी बऱ्यांक त्रासूच चड मेळटात. देखून ताची भक्ती आमी कित्याक करची. आनी आमकांय तशें दिसता न्ही केन्ना केन्ना आमी मागलें मेळना, मागून मागून मेळना आनी आमकां दिसता कितें फायदो. ते पळय भ्रश्टाचारांत बुडलात, वायट करतात, ते पळय कितले बरे आसात, ते पळय कितले जोडतात आनी आमचें कितें, आमी प्रामाणीक रावून आमकां कितें मेळ्ळें अशें आमी चिंताव न्ही. मनीस म्हणून हें चिंतप बरें आसा, पूण ताका जाप मालकी प्रवादाच्या आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळी. देव म्हणटा, एक दीस येतलो जीं कोण म्हजें उतर आयकतात तांकां हांव बक्षितलो. जसो एक बापूय आपलें उतर आयकतल्या पुताक बक्षिता, तशें हांव तुमकां बक्षितलो. आनी जीं कोण आतां म्हजें उतर आयकनान वायट जिवीत वांकडे वाटेर वेतात, सुक्या तणा भशेन तीं लासून वेतलीं, तांचीं पाळां मुळां कितेंच उरचीं नात म्हणटा सर्वेस्पर देव. देव आमचें मागणें आयकना अशें न्ही, आयकता, पूण आमकां जाय भशेन तो आयकना. आमी मागलें तो दितलो अशें ना, कित्याक तो जाणा कितें दिवंक जाय. आतां खंयची एक आवय आपल्या एका ल्हान भुरग्याक, तो भुरगो म्हणटा, मम्मी वो ते पळय बाटलेंत पळय वो ते कितें आसा पळय, ते बऱ्यो गुळयो आसात, म्हाका दी म्हळ्यार आवय दितली. दिवची ना, कित्याक आवय जाणा ते भुरग्याक दिवचें वखद न्हय. देखून तिणें तें पयस वयर दवरलां. भुरग्याक दिसता तें आपणाक जाय, कित्याक बरो दिसता रंग पळोवंक, पूण आवय जाणा तें बरें न्हय. आमी मनीस म्हणटच आमचें चिंतप इतलेंच. देव मनीस न्हय, देव विस्तार. ताका खबर आसा कोणाक कितें दिवंक जाय, दिवंक नाका तें तो जाणा. आनी एक एक फावटी आमी मागले परस वेगळेंच कितें तरी तो आमकां दिता. आनी हाका आमी उक्त्या मनान तयार आसूंक जाय. आनी देवाचें उतर जर आमी आयकना, आमचोय एक दीस नाश जातलो. आनी देवाचें उतर आमकां आयकूंक खंय मेळटा, पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. देव आमच्या काळजांनी उलयता,
आमकां सांगता हें सारकें न्हय. म्हण आमच्या काळजांत देव कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. आमकां इगर्जेंत येतच कितली शिकवण मेळटा, आमी आयकता वा आमी आमच्याच वाद्याची आमकां जाय तें करीत रावता. पूण एक दीस मागीर झडती जातली न्हय आमची, मागीर सगळें लासून वेतलें न्हय. देखून आमच्याच बरेपणा खातीर आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें पाळूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू मागण्या विशींच पूण एक ओपारींनी सांगता. पूण ती ओपार समजूंक जाय जाल्यार जेजूच्या काळार इस्रायल लोकांची घरां कशीं आसलीं आनी ते कशे जियेताले तें आमी समजून घेवंक जाय. जेजूच्या काळार दुबळ्या लोकांची घरां ल्हान, 1 वा 2 कुडां आनी धरणीक बेश्टी मातयेन सारायल्ली जमीन. दिसभर घराचें दार उक्तेंच आसतालें, पूण रातीक एक फावटी दार बंद करतोच त्या वेळार वीज दिवे ना कांय ना, तांकां बेगीन न्हिदूंक वयचें पडटालें, नाजाल्यार तेल जळोवचें पडटालें आनी दुबळ्या लोकांक तितलें तेल मोलाक घेवंक तांचे कडेन दुडू नासलें. आनी तीं लागीं लागीं न्हिदतालीं कित्याक ऊब मेळूंक जाय आनी घर ल्हान. मागीर एक फावटी न्हिदतच मागीर उठूंक जायना सोंपेपणी, कित्याक दुसऱ्यांक आडखळ जाता. आतां जेजून सांगलें ओपारीन एकलो मनीस आपल्या घरांत आपल्या भुरग्यां बरोबर थंय न्हिदला आनी ताचो एकटो इश्ट येता रातच्या वेळार येवन उंडे मागता. आतां कित्याक काय उंडे मागता? थंय इस्रायलांत चड गरमी, लोक दिसाचो प्रवास करिनासलो तेन्ना, सांज जातच प्रवास करतालो आनी रातीक दुसऱ्या गांवांक पावतालो. तो इश्ट आतां मागूंक आयला उंडे, ताचो एकटो इश्ट आयिल्लो आसा आनी तो आतां रातीक पावलो आनी हाच्या लागीं दिवंक कांय ना. देखून वो आपल्या आनेक इश्टागेर वचून उंडे मागता आनी तो म्हणटा आतां म्हज्यान दार उगडूंक जायना, हांव आनी म्हजी भुरगीं आमी न्हिदूंक गेल्या. पूण हो मनीस दारार मारीत आसा आनी जेजू म्हणटा इश्टागतीक न्हय जाल्यारूय हाचे त्रास नाका म्हणून तो उरतलो आनी ताका कितें जाय तें दितलो. जेजू कितें सांगूंक सोदता? तूं मारीत राव देवाच्या दारार, एक ना एक दीस दार उगडतलें. जें कितें तूं सोदता तें तुका मेळटलें, मागलेलें तुका दितलें. पूण आमी अशें करता, आमी एक फावटी मागता, 2 फावटी मागता आनी सोडून दिता. आमी देवा लागीं न्हय फकत आमचे पासत दुसऱ्यां पासत आमी मागत रावूंक जाय आनी देव आमचें मागणें आपले पद्दतीन आयकतालो. हो विस्वास घेवन आमी आयच्या दिसा फुडें वचुया. आमी गीत घेवया C35 पेज नंबर 43 तुज देण्यान फावो जाल्लो. तुज देण्यान फावो जालो, रितुमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वरान केलो, भेटयता तुका उंडो. वाखाणणी तुका बाबा, दी आमकां जिवा उंडो. वाखाणणी तुका बाबा, दी आमकां जिवा उंडो. म्हज्या भावा भयणींनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. थीर भरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पाडवरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां बराबर आनी सगळ्या याजकी वर्गा सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती सांत जुजे तिच्या पती सांगाता भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमच्या सोम्यान शिकयलोले मागणे आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक रासुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणां. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्यांक क्रिस्ताची शांती. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया D10 पेज नंबर 52 एकाच उंड्यांत. एकाच उंड्यांत आमकां वांटो, दोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगलीं, जेजू मस्तक आमी सोदे. एकाच उंड्यांत आमकां वांटो, दोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगलीं, जेजू मस्तक आमी सोदे. एकूच बिबोड सगळ्यांक आमकां, जेजू वांटा आपले रगत. एका जिवन आमकां व्हरता, प्रिती मोगान काळजा सोडटा. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया वाखाणुया.
भावार्थान जें कितें आमी मागत रावता तें आमकां देव आपले पद्दतीन दितलो हें आमकां आयच्या वाचपांनी आयकूंक मेळ्ळें. हें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजांत सांबाळून दवरुया, तें जियोवया आनी देव आमकां सांडून घालचो ना, तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो ह्या विस्वासान आज आमी घरा वचुया. एकूच उंडो आसा देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. मागुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या साक्रामेंता वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. देवाचेर आमचो परतो विस्वास दवरून जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचें व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमचे यात्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 संवसार सोंपो पर्यान. संसार सोंपो पर्यान तुमची संगती आसो. संसार सोंपो पर्यान
Page 56, A122, come and go with me. A122, come and go with me, page 56. A122, page 56. A122, page 56, come and go with me. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house, where there's joy, joy, joy. Jesus is the way to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Jesus is the way to my Father's house, where there's joy, joy, joy. Welcome to all of you to participate in this Eucharistic celebration, and with our experience of Jesus, may it continue with us throughout the day, and keep all your intentions in mind. We shall keep the intentions of this Mass too in mind, and now enter into this celebration. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, today there are many saints whose memory we have. Saint Denis was a bishop, and his companions died when they were trying to build up Paris and France. Saint John Leonardi was also a great priest from Tuscany, Italy, and he did a lot for the poor, especially those in hospitals and in prisons. There he preached to them, catechized them, and prepared them to receive the Lord more faithfully and in a deeper way. Besides, he also was responsible for Propaganda Fide, which is an organization which trained priests for the missions, and he was very important in this work as well. And the last one is an Anglican cleric who became a Catholic. His name is John Henry Newman. He has written the great poem as well as the song, Lead Kindly Light. Let us ask through the intercession that we all be really more like them, committed to the Lord.
And so let us enter into this celebration, asking the Lord forgiveness for the times that we have failed in our attitude of giving, even when it costs us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, giver of all good things, who through the priest Saint John Leonardi caused the gospel to be announced to the nations, grant through his intercession that the true faith may always and everywhere prosper, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the book of Malachi. Your words have been stout against me, says the Lord. Yet you say, how have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God. What is the good of our keeping his charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Henceforth we deem the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but when they put God to the test, they escape. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord heeded and heard them, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and thought of his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, my special possession on the day when I act. And I will spare them as a man spares his son who serves him. Then once more you shall distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. For behold, the day comes burning like an oven, when all the arrogant and all the evildoers will be stumbled. The day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise, with healing on its wings. The word of the Lord. Our response: happy the man who has placed his trust in the Lord. Please repeat. Happy the man who has placed his trust in the Lord. Happy indeed is the man who follows not the counsel of the wicked, nor lingers in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight is the law of the Lord, and who ponders his law day and night. Our response: happy the man who has placed his trust in the Lord. He is like a tree that is planted beside the flowing waters, that yields its fruit in due season, and whose leaves shall never fade, and all that he does shall prosper. Our response: happy the man who has placed his trust in the Lord. Not so are the wicked, not so, for they, like winnowed chaff, shall be driven away by the wind.
For the Lord guards the way of the just, but the way of the wicked leads to doom. Our response, happy the man who has placed his trust in the Lord. Please arise for the gospel. Bend my heart to your will, O Lord, and teach me your law. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, 'Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him?' And he will answer from within, 'Do not bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything.' I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him whatever he needs. I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask him?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When we went for catechism and at home, they told us that our good deeds are written in a book with golden ink, and our bad deeds are written in dark black. Today's readings are, the first reading is telling us just about that. It is coming from here, the origin is here. Now what happens to those who have been good and they keep on not enjoying everything? They are quite suffering, tough. But the others who are wicked, they are prospering, they're having a lot of fun and so forth. And they go against the law of the Lord, and yet they're okay. So these people feel bad that they are, God is not doing anything. Yesterday we saw how Jonah wanted the Ninevites to be punished. And so the same idea comes here. God loves the sinners, yes, but today he's telling us that they will burn in hellfire. Has God done this? No, they do it to themselves. Any one of us, when we do sins, our sins are what are now, working in us and making us feel unhappy. So, the Lord in the second reading, the Gospel tells us about importunity. What is the meaning of that? Persistence, but to the point of annoyance. So if his friend is not giving, then he will go on asking. Yesterday in the evening, there was a friend of mine who came, and they had got flowers and candles with them. And they said, we wanted to come inside, but it's already time. But these people, they persisted. They just were after us saying, buy these things, buy these things. We don't want it, forcing us to buy.
Then what happened? We said we buy it for the sake of them, otherwise there will be a nuisance coming after us. So you see, to the point of annoyance, they bought it. So what is Jesus telling us? If we who are like this, God is always much more gentler. He knows already what we want, but when we ask Him, knowing that what we are asking is also in tune with what He wants to give, then we get it. Sometimes some people say, I've been asking the Lord, not getting it. He knows when to give it. So let us be patient in our waiting for it when we ask. But there's something else that the Lord is also telling us, He's saying to us, when we ask, we must also be ready to receive that gift which is the most important one. And which is that gift? The Holy Spirit. Now, why the Holy Spirit? We have during these days heard how He's giving us our guardian angel. Our guardian angel is always with us. The Lord Himself is dwelling in the core of our hearts. And He has given us now the Holy Spirit. What does the Holy Spirit do? It makes us clear in our minds what Jesus wants of us. So there is a kind of relationship. And in order that this relationship might happen, there has to be a certain amount of depth. Now, how do you understand this depth? Look at a couple. When they are first kind of friendly, they come to discover themselves. When they are married, then they live with each other. Now they know each other's ways. They can understand it with very few things. If you say like this, they understand. They understand each other. Yes. So there is a depth of presence which makes them understand what they are communicating. And so also it is with the Lord. The more depth we have in our relationship, which is prayer, then we will be able to understand what He wants of us. What happens to us most of the time? We are telling Him what we want. All the time we are dictating to Him terms. But we are not sensitive to what He really knows that we should have, because we are not apart from His body. We are in the body, and that is what each one of us has to do in His body. And He will supply that to us. So that's the kind of understanding that we need when we ask. And when the Holy Spirit is given to us, He will enlighten us in all these ways and make us grow deeper to understand life and to live it more meaningfully. This is how the saints did it. They didn't live for themselves. They lived to bring others to God. And when they brought them to God, this is what happens to us. Look at St. Francis Xavier. He brought Jesus to us, and we are all now growing deeper in our union with Jesus. But it is not enough there. We have also to share Him with the others. Let us hold our hands together, spend a few moments in silence, just listening to Him, being present to Him. And if you can hear the sounds here, you will also grow in depth to understand the sounds inside you. Our heart is always beating. Our breath is always breathing. And so we become internally present to ourselves. But even more deeper, what happens in our thoughts? Where do they come from? And that's the reason why when we keep it in Jesus, we get more clarity, because the Holy Spirit enlightens us. And so let us now make an offering of ourselves with this bread and wine, so that our life will be more transformed into the life of Jesus, because He reforms us and conforms us to Him when He comes into our hearts. Amen.
B36, page 76, Sabah Father, B36. Abba Father, let us be yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us, Lord, your own. Through your goodness, Lord, we pray. Bread of our labor and wine to fill the heart, which will soon be filled for us with the life of your Son. Abba, Father, let us be yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us, Lord, your own. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the sacrifices instituted by your commands, and through the sacred mysteries which we celebrate with dutiful service, graciously complete the sanctifying work by which you are pleased to redeem us through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint John Leonardi and companions, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of their holy lives. Teach her by their words of preaching and keep her safe in answer to their prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim, Holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are holy indeed, fount of all holiness, O Lord. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection,
We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Sisters and brothers, united to Jesus, let us pray and ask for all the things that this prayer asks of us, praying not only for ourselves, but for the whole world. Let us be filled with His Spirit and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, For I am not worthy that you stand under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. My Jesus, I believe you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. D111, page 151. D111, When the Kindness of Our God, page 151. When the kindness of our God was revealed in Jesus, with compassion and with love were we born. In the spirit of that love, life abounds with thankfulness.
Jesus is in our hearts, in our body, mind, and spirit. With our eyes closed, let us be present to Him and let Him communicate to us how He wants to be through us today. What should be our attitude when things don't go well with us and they go well with evildoers? How should we keep on asking Him who will give us in the fullness of time? Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let us say this prayer together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father, through Jesus in the Spirit. Amen. Jesus, what wonder you are. You are so gentle, so good and so kind. You shine Like the morning star, Jesus, what a wonder you are.
मोगाडा जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वखाणी पोरणी पाट तुका आमच्या काळजांनी येवन तुजो पवित्र आत्मो आमची काळजां उजवडायता आनी आमी ओदीक आनी ओदीक भितरल्यान शांतीन जिवंक लागल्या आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून आमकां दादोसकाय तूं हाडटाय कित्याक तूं सगळें आमकां तुजे कुडींत फाव कोत्ताय दोळे धांपून आमी आतां ताका साश्टांगी पडून आमचें सगळें जिवीत ताका भेटोवया ताणेंच तें आमकां दिलां ताकाच तें आमी दिवया घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमोणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आतां दोळे उक्ते करून ताचेर आमी थिरावया पवित्र सक्रामेंतान जेजू आसा कितल्यो पवित्र सक्रामेंताच्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आसात कादलो आकुर्तीसान तें सगळें जॉट केलेलें आसा बरोवन काडलेलें आसा आनी दाखयता तो तर आमी जितली जेजूक पळयतले हांव आमकांय ताचें दर्शन प्रत्येकाक घडटलेंच कित्याक तो जिवन जेजू आमच्या काळजांनी तो आसा आनी सगळ्या स्वातांचेर आसा सगळें ताचें सोबें आसा जियेता आनी भोंवता जेजू आमचें जिवीत सगळेंच तुका भेटोवन आतां आमी अदीक आनी अदीक तुजे सारकें जावंक आवडत हांव हें तुज्यानूच करून जाता आनी आमचें आपलेपण तुजें सोबें आमी धरलें म्हणटोच तुजेर आनी तुज्या नांवार आमचें जिवीत थिरायलें म्हणटोच तूं आमचें जिवीत चलयतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा आनी हें देणें आमी सगळे आमच्या भावा भयणां पासत मागता न्हयच आमचे पासत पूण आख्ख्या संवसारांत आमची भावा भयणां कोणूय जावं ती भुरगीं तीं जाणटेलीं तांकां सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करता जीं जिवी आसा आनी मेल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी मागता कितलें ओदृश आमी एकामेकाचेर ओडून घेतलेलें आसा कित्याक आमी आपल्यापणान जियेता आनी हें सगळें तांचें सरशिलें पयस करचें खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा त्या सगळ्यांक आमी तुजे सरशी हाडटा बरीं आनी वायट मनशां तांकां सगळ्यांक तूंच स्पर्श कर आनी तूं तांकां कुडीची मोलाची आत्म्याची आनी बरी भलायकी फावो कर सतमानता देवाक सोडविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्याक करून सांबाळलो आंकवार मरी ताईंसून मोलो कोस पिलात ताणें कोस उचलीं ताका फुसाक जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरी दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोद पवित्र त्या बाबांच्या उजव्याक बसला तोय ताईं जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कथेलीक खूब सुबे भक्तांचें आयकतात पदकाचें बक्षवणी कुडीचें जेवणपण सगळ्यांचें जिवीत आमेन बावाड बोरमासो प्रिती मोग ह्या 3 गुणांनी आमी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जशे भाशेन सायबण मायन सारलें सांत इनासान सांत फ्रांसीस शेबेरान सांत जुजेवाजान सांत जॉन लिओनार्दीन आनी हेरां सांत भक्तांनी सारलें तेच भाशेन तांचे विनंतीन आमी सारच्याक आतां एक आमचे बाप्पा ती नोमान बरी म्हणया आमचे बाप्पा सुरकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारेन फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria kurpen bolele service porch times house ramadan sudan support Jesu. Baginti Maria देवाचे माये आमच्या पिया हाती विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria kurpen bolele service porch times house ramadan sudan support Jesu. Baginti Maria देवाचे माये आमच्या पिया हाती विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria kurpen bolele service porch times house ramadan sudan support Jesu. Baginti Maria देवाचे माये आमच्या पिया हाती विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Mama Bapa kani buta kani putrotmia. आदि आतानी सदा सदांकाल आमेन. पांच संतोषाचे मिस्तेर पयलो संतोषाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोडू पळोवपाचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सुरेश पोचटें सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. बागांती मरे देवाचे माये आमच्या पिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकोणांतल्या उज्यांतली पूण आत्म्यांक स्वर्गार और बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पळयत आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू इति मरे देवाची माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे आता आणि आमच्या मनाच्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली आत्म्यांक स्वर्गारोर बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोकरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वाद नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणीत दवरलो. आमच्या बाबा सरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुवें कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
मरे देवाचे माही आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आता आणि सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पाटकां निवार आमकां एकवटल्या उद्यांतले सगळ्या तुमी हांग स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइसेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली तुमी स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आहा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव तुजी ताय आहा, उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव तुजी ताय आहा, उस्त्र्यां भितर तूं सदो
आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा स्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमिया देव जिताय हा उस्त्रंबितो तू सोदो आनी सदो तुजो फळ जेजू वागेटे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनोद बाप्पा आनी पुत्रा आनी स्प्रिंता सांता आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्यात्म्यांक स्वर्गारोर वो करून सोडगोरोस आसलेल्यांक. आमी T43 घेवया पान 220 तू आमची राणी विसरो काय गे आमची मागणी कृपा आमकां दुखांनी रडच्या यांची पातकां विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या स्वर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या स्वर्गीची देणी. 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचे स्नान मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें उचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाकाय पण वायटांतली आमकां निवार. नमान
नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान म्हजे कोपेन बोलले सुमी तुझे संगत आस्ताय तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजीस भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इंगडतल्या उज्यांतली आत्म्यांक सरकारावर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वस्त्यान जेजूची आपुरकोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें वस्तू रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचेर शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळसे जाताले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी देव तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सुमी देव तुझे संगत असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या गोष्टी भगवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सुमी देव तुझे संगत असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या गोष्टी भगवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुमी देव तुझे संगत असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या गोष्टी भगवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पडका निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरकोटणी मार्कू 1:14-15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पोरकोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो इकरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्मे आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मे आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुड्यांतल्या उज्यांतले सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गारोर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो ताका दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातसतना पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस फौज जताय सा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य जो बागेंटी मरे देवाची माई आंबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान
Maria कृपेन बोलिले सुरेश पोचे जायसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य येसू Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमान मरिया कृपेन बोलिले सुरेश पोचे जायसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य येसू Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमान मरिया कृपेन बोलिले सुरेश पोचे जायसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य येसू Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमान मरिया कृपेन बोलिले सुरेश पोचे जायसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज्य येसू Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. महिमा बापा पुत्रागण पवित्र आत्म्या Adi atani sada sedangkal amen. O maja magacha Jesu bugo samkam cipatka niwaram kai gunatla ujantli सगळ्या म्यांग सरकारवर बो करून चड गरज असलेल्या तेच रुजारी साहेबांनी पत्तून आम्ही घेऊया. Sari saibini Tuhan cirani Wisrona kaigi yang cimagri Kurpadiam kau Dokani rodoja Amcipat kami Somestani Winoti kurmai Toja putra lagi Yami zodoja Sorgi cindini winoti hormai Toja putra lagi Yami zodoja Sorgi cindini. पांच दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटोल्या रोगत्याच्या दाट थेंबे वरी जालो तुजो घाम आनी मागणें कोत्तो शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचो दिसपटोय ग्राय जायचो आमकां आनी आमचे चुकलेल्या वळखीता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस फोर तुझ्या सहा श्रेयामध्ये आणि सदो तुझा फौजीस Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस फोर तुझ्या सहा श्रेयामध्ये आणि सदे तुझा फौजीस Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमानवरे कृपेन बोलवले सर्वेस फोर तुझ्या त्यासा श्रेमितो आणि सोदे तुझा पूजे Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमानवरे कृपेन बोलवले सर्वेस फोर तुझ्या त्यासा श्रेमध्ये आणि सोदे तुझा पूजे Bagian timbre dewace maye ambapia hate nati kor atani amcha manacha vararamen. नमानवरे
कृपेन बोलवले सर्वेस्फोर तुझ्या हाती असा उसऱ्यामध्ये आणि सोदे तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्फोर तुझ्या हाती असा उसऱ्यामध्ये आणि सोदे तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्फोर तुझ्या हाती असा उसऱ्यामध्ये आणि सोदे तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्फोर तुझ्या हाती असा उसऱ्यामध्ये आणि सोदे तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्फोर तुझ्या हाती असा उसऱ्यामध्ये आणि सोदे तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि महिमा बापा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगो समका आमची पाटका निवारम काय गुडतल्या उदांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोरी कोत्तात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरपण मारूंक लायले. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुजे कुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सुरेस्पो तुजे थंय आसा उष्ट्रामंत तूं सुदो आनी सुदो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटका निवार आमकां एकुणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28 ते 29. तेन्ना राज पाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मागत्यार घालो.
त्याच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. त्याचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडून ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बापा स्वर्गार आसा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी तशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सवेस पोर तुजें तां आसा, उस्त्रा मदो सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदि आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां गुणांतल्या उज्यांतली, आत्म्यांक स्वर्गारोर बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांदार खुरीस दितात, जो हांव एकुणीस 17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या पांच सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, उस्त्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, बापया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा,
अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटका निवार आमकां एकूणतल्या उज्यांतली मुगल्यांक स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां बुगोस आनी आमकां तणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस्पर तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आबापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटका निवार आमकां एकूणतल्या उच्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्यांक. रुजारी सायबणी पत्तून घेवया.
स्वर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रालागी या मी जोडच्या स्वर्गीची देणी. पांच स्वर्गाचे मिस्तेर पयलो वर्गाचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले, सोर्बेस्पोर तुजे सवें आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बगेन ते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां इकडतल्या उज्यांतली, सगळ्यांक सरकारो दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस,
आनी आमकां टायणान पडूं दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातरी उच्यांतली लक्ष्म्यांक स्वर्गारोर बो करून स्वर्गरोज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो पोनासव्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता दोन दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खे घर भरलें. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा वस्तेरे मोदे तूं सोदेप आनी सोदेप तुजे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये बापया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा
ओस्तेरे मोदे तू सोदेव आणि सोदेव तुझे पूज्य येशू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय असा. ओस्तेरे मोदे तू सोदेव आणि सोदेव तुझे पूज्य येशू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय असा. ओस्तेरे मोदे तू सोदेव आणि सोदेव तुझे पूज्य येशू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय असा. ओस्तेरे मोदे तू सोदेव आणि सोदेव तुझे पूज्य येशू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय असा. ओस्तेरे मोदे तू सोदेव आणि सोदेव तुझे पूज्य येशू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पोताक आणि पवित्र आत्मा आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटकां निवार आमकां आयकुडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार बो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुज्या गोश्टी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवते मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पाटकां निवार आमकां आयकुडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या बोरदोळान नेक्सलोली एक बायल चे पांयान तोडा आसलो चोंदरी आमच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोचठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूजेचो बगेंती मरे देवाचे माये आबापिया हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कुडतल्या उज्यांतली आत्म्यांक स्वर्गार अर्बो करून चड गरज आसलेल्यांक थोड्यो घडयो आमी ओगेपणांत सारया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत पांयांची बोट आसा तितूंतान तकले मेरेन भरोन येता सोगलें आमचें सोबें आसा तितलेंय ताचें सोबें आसा ताचें सोबें आमी ताच्या नांवान भायर काडून दवरया आनी हे पुरी तो आमकां नितळखाय निर्मळखाय आनी ताच्या पवित्रपणांत आमकां अदीक खोलायेन भाग दितलो आनी हे पुरी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक यशस्वी सुफळ आनी परिपूर्ण जातलें सगल्या पासून आमी मागलेली आसा तांकां सगल्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूक आमी तांकां सगळ्या जाणां तांचे पासून मागलेले आसा तांकां आमी ताचे सुरशी समोर पोवन तांचे पासून हें सगळें बरेंपण फाव जालें पुरो म्हणूनय मागुया नमान राणी काकुतीचे माये तूं गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी जीव वाडका तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून आई तुका प्रार्थना आमचे दयाच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले मोगाळ तुलो वाकवार मरे उपदेसा उपरांत तुजो पूज्य जेजू आमकां दाखय भगवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता आनी मरणान पुणपणा वरवीं आमकां सत्याचो मुकुट जोडलो बरें मिस्टेर वो परिचय आमी तातूंत आटापलेले आसा त्याची ते घेवशी
आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कर हे बोकड वडे आंकवार बारये, केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतले तुज्या कोपान. मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार, तुवें आला शिरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बरवाश्यान हांव येता तुजे कुवेगीन, हे आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सोरशेन, तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत, हे देवाचे पुताचे माये. बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफोल तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दीस घाली, होय आतांच्यान सगळ्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणी, सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणके ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता, इन ओलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देणांनी पडटा, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहम आनी ताची सोस्ती खातीर सर्व काळा आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल. आमेन. सोडून दिवंक आदल्यो रिती, सेवा दोर नवो दवरता. सोयवाचे विशय आमचे, घुस्पटा गुटा मुखार. ती वाडोवप आमच्या गांवांत, सोयवाते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवोन पुताक ताच्या. मरगड्यान काळजां तोंडान, वंदुया वाखाणुया. उपसोल्या तांची मदलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्याक. संस्कार कालते पोनान, मान दिवया सजनांक सजना.